नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. brought to you by Panchamrita. कॅबिनेट रिशफलाच्या निर्णायक हालचालींक सुरवात. रमेश तवडकराची सभापती पद सोडून मंत्रीपद घेवपाची तयारी. दोगा मंत्र्यांक भितर घेवपाचे निश्चित सुत्रां सांगता. कोलवा गँगवॉर केशीत कागाळ करपी वॉल्टराक अटक. बिल्डराकडच्यान एक्स्टॉर्शनाचो आरोप. बिल्डराक वळखना, वॉल्टराची जाप जाल्यार बिल्डर म्हणटा वॉल्टराक वळखना. तिघा चौगाचो वास्को पुलिसांचेर हल्लो. रस्त्यावेल्यान कुशीक काडटा म्हणून पुलिसांक बडयले. 7 जाणांक अटक. काँग्रेस म्हणटा कायदो वेवस्था गेली. बेतला उपरांत दुसरो प्रकार. सिलिंडरांतलो गॅस चोरून गिरायकांक तोपी. साळगांवां 5 जाणांची टोळी धरली. 164 सिलिंडर जप्त. मंत्री रवी म्हणटा खर ॲक्शन जातली. पेडे म्हापशे खेळा संकुलाच्या इंडोर स्टेडियमाचे सिलिंग कोसळ्ळे. नॅशनल गेम्साक केल्ले रिनोव्हेट. पिपळ हुमटीतना पणजे उद्योग भवनाचो सज्जा निखळो. म्हापशा मार्केटान लायटीचो अंडरग्राउंड केबल लीक. रस्त्याक करंट. ट्रेडर म्हणटा लायटीच्या खात्याची घाळपणां. फॉल्टी केबलिंग. चवथीच्या दिसांनी लोकांक भय. आणि बीजेपीक हरोवंक दरेक मतदारसंघात आताच उमेदवार थारावचे. बीजेपीक हरोवंक बरे उमेदवार जाय. राधाराव म्हणटा वोट चोरी आंदोलनार आप वग्गी कित्याक. खबरो विस्तारान. चवथ लागीं पावता तशी कॅबिनेट रिशफलाच्या निर्णायक हालचालींक सुरवात. सुत्रा प्रमाण रमेश तवडकराची खंय सभापती पद सोडून मंत्रीपद घेवपाची तयारी. सध्या 2 मंत्र्यांक भितर घेवपाचें थारलां. सगळे प्लानाप्रमाण जाल्यार सभापती पद धरून एकूण 3 बदल शक्य. दामून उलोवन दाखयले तशें चवथी आदी सोपुतविधी करपाच्या दिशेन तयारी चल्ल्या. विधानसभा अधिवेशना उपरांत मात चवथी पयली मंत्रिमंडळ फेरबदल जावपाक शकता म्हूण चर्चा चलताली. सद्याक चवथी पयली 2 मंत्रिमंडळ फेरबदल करपाच्या हालचालीक सुरवात जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. चवथी पयली मंत्रिमंडळ फेरबदल करपाच्यो निर्णायक हालचाली सुरू. कॅबिनेटान 2 फेरबदल जातले म्हूण सुत्रां सांगतात. रमेश तवडकार आनी दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळांत घेतले. रमेश तवडकारान सभापती पद सोडून मंत्रीपद आपणावपाची तयारी दाखयल्या. मंत्रीपद घेवचे पयलीं सभापती पदाचो राजिनामो दिवचो पडटलो. उपमंत्रीपद आसतलें काय फक्त वजनदार खातीं तें अजून कांय स्पश्ट ना. मंत्रिमंडळ फेरबदल मुख्यमंत्र्याचो अधिकार ते सांगता तेन्ना जातलो म्हूण दामू प्रुडंटा कडेन उलयलो. कितें आता फुडें चवथीक दीस आसा मग 27 27 पूण हे तेज्या लागीं आसा 4 दीस पयले आसा मुख्यमंत्र्याचो निर्णय. मुख्यमंत्री करतले. तुमकां कॉन्फिडन्स तुमकां कॉन्फिडन्स अजून तरी कॉन्फिडन्स न्ही. तो योग्य वेळ येतकीर घेतले. मायकलाक विचारल्यार तो म्हणटा आतां मेरेन रमेश तवडकाराचें नांव कन्फर्म आसा. वन बर्थ इज एम्प्टी, सो ऑब्वियसली आमचो स्पीकर जावपाचो. आय एम हॅपी फॉर तावडकर सर. तावडकर इज ऑब्वियसली गोइंग टू टेक द मिनिस्ट्री. बुधवारा जीएसटीच्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांचे बसकेंत वांटेकार जावपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली चल्ले. जीएसटीच्या व्हेरी इम्पॉर्टंट मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली वता. सो दॅट फायनान्स मिनिस्ट्रीच्या बरोबर जीएसटीची म्हजी मिटींग आसा आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्याय बरोबर अपॉइंटमेंट आहा फॉर डिफरंट रिजन्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवा गँगवॉर केशीत कागाळ करपी वॉल्टराक फातोर्डा पुलिसांनी एक्स्टॉर्शनाच्या केशीत अटक केल्या. वॉल्टरा बरोबर आनीक 2 जाण पुलिसांच्या ताब्यात. बिल्डराक कामगार सप्लाय करपी तिरुपतीन वॉल्टराचें नांव घेवन धमक्यो दिल्ल्यो. 2 कोटी आनी कमी प्रेसान बिलां आनी फ्लॅट मागिल्ले म्हणून बिल्डराचो आरोप. आपूण बिल्डराक वळखच ना म्हणून वॉल्टराची जाप. बिल्डरूय खंय वॉल्टराक वळखना. स्टोरीन ट्विस्ट. कोलवाच्या गँग वॉराक वेगळेच वळण.
कागाळ करतल्याचेरूच पोलिसांनी आता एक्स्टॉर्शनाची केस नोंद केल्या. मात एक्स्टॉर्शनाचे केशींतलो पीडित बिल्डर खंय आरोपी केल्ल्या वॉल्टराक वळखच ना आनी वॉल्टरय म्हणटा आपूण बिल्डराक वळखना. पुलिसांनी वॉल्टराक आनी हेर तिगांक अटक केल्या. तांकां 3 दिसांची पुलीस कस्टडी. वॉल्टराचो मनीस म्हूण सांगून कामगार सप्लाय करपी तिरुपती वारुकी म्हणटा तो खंय बिल्डराक कामगार सप्लाय करतालो. उपरांत ताणें वॉल्टराचें नाव घेवन धमक्यो सुरू केले. And police have granted 3 days police custody. We'll see. We shall move accordingly for prayer. But there were total 4 accused, no? There are 4. One of the accused is given by different lawyer. Okay. We'll see what happens. So now 3 days remand. 3 days remand is given, and the court has fixed for appearance on 22nd. तू खंय वता भुरग्यांक केन्ना हार्ड वर्क करता ते जाणा म्हूण खंय बिल्डराक धमकी. बिल्डरा कडच्यान 2 कोटी आनी कमी प्रेसान विला आनी फ्लॅट नावार करपाक सांगले म्हूण कागाळीत बरयला. मजगती कोलवा गँग वॉर प्रकरणात 18 जाणांक अटक केल्या. फरार आशिल्ल्या 3 पैकी 2 सोमारा ताब्यात घेतल्या. चौकशी चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को फातोडेर वास्को पुलिसांचेर टोळयेचो हल्लो. पुलिसांक खंय बरोच माल लागला. हल्लो करतल्या 7 जाणांक उखल्ले. कुंकळे बेतलांत जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत 48 वरांत हे दुसरे प्रकरण. वास्को कायदो वेवस्था इबाडल्या म्हणून काँग्रेस उलयता. आमदार साळकार म्हणटा वास्को पुलीस स्टेशनाचें बरें नांव आसा. हल्लो करतल्यांचेर एक्शन जातलीच. जे पुलीस सामान्यांची रक्षा करपाक उबे रावतात तांचेरूच फाटोफाट हल्ले जाताना दिसले. कुंकळे पुलिसांचेर हल्लो केल्या उपरांत आता वास्को असलेच एक प्रकरण उक्ताडार आयलें. काही अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वतालो. तेन्ना वाटेचेर थोडे ग्रूप हे आशिल्लो 1 जाण आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसांन तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगले. सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनीक ह्या हितून आमच्या जटाब्रत पुलिसाक मार लागलो आसा. आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉयन जाले तांकां. वास्को पुलिसांचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत काँग्रेसीचो सरकाराचेर फार. काँग्रेस म्हणटा वास्कोन कायदो आनी वेवस्था कोसळ्ळ्या. आनी लॉ अँड ऑर्डर जो कॉलेप्स जाला वास्कोन त्याच्या खातीर खंय तरी म्हाका खुबशे फोन कॉल्स येयले. लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला तेका लागून हांव मागता DYSP आनी PI कडेन हेचेर एक्शन जावपाक जाय. हांव मागता आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन हेणी एक्शन घेवंक जाय हेचेर. जाल्यार हल्लो करतले कोणूय जावं तांचेर एक्शन घेतलेच म्हूण वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकर उलयलो. तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावपूच जाय. ताजेर कितें कारवाई करपाक जाय ते पुलीस तुमच्या स्टायलीन करूंकूच जाय. पुलिसांक हांवें पयलीं पासून फ्री हँड दिल्लो आसा की लॉ अँड ऑर्डर वास्को भितर केन्नाच हें जावपाक ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सिलिंडरांतलो गॅस चोरून गिरायकांक तोपी घालपी टोळयेक साळगांवांत धरली. 5 जाणांक धरल्यात. नागरी पुरवण आनी वजनमाप खात्याची एक्शन. 164 सिलिंडर जप्त. 40 मायस सिलिंडर भरिल्ले. बाकीचे खंय खाली आशिल्ले. मंत्री रवी म्हणटा असलें खपोवन घेवचें ना. फाटीं सांकवाळे अशीच रेड मारून शेकड्यांनी सिलिंडर धरिल्ले. एका सिलिंडरांतली गॅस दुसऱ्या सिलिंडरांत भरून लोकांक टोपी घालपी टोळयेक साळगांव धरले. प्रकरणात 5 जाणांक अटक केल्या. आनी हे सिलिंडर ते अर्द करताले. एकाचे कडेन दुसरे घालताले आनी अर्द सिलिंडर करपाक लोकांक ते दिवप. म्हणजे हे मातशें लोकांची फसिलिटी फटोवपाची लोकांची पेज चलना ते गोंयभर चालूच आसा. आनी चालू आशिल्ले तेन्ना आमी तांकां आतां सगळे कडेन बंद करपाक आमी मडगांव रेड मागीर हांगा सांकवाळे आनी ही तिसरी आमी सालिगांव म्हणजे अशें करून हे लोकांक नाटताले. म्हणजे लोक निमाणे गरीब लोक आतां चवथी आतां आमकां एक सिलिंडर घेतलो जाल्यार अर्द सिलिंडर मेळपाचो आनी नवऱ्यो करता करता मागीर त्या हेजेर उरल्यो मागीर त्यो कित्याचेर टायमिंगूच. म्हणून अशे वेळार जे ही आमकां लोकांची अंदाज नासता ती जाणां एक सिलिंडर घेतल्या नंतर 1 म्हयनो येता पूण तोच तर बेगीन सोंपपाक लागलो. कांय लोकांक कळना. आतां लोकांनी हेचेर लक्ष दवरचें. वजनाचेर पळोवचें जें आसा वजन कितें आसा बरें वजनाचेर बाबा इतले किलो येता तितले किलो तांकां तितले पयशे भरतात लोक.
लोकांनी सावध रावचें आनी हेंचेर लक्ष दवरचें आनी तुमचें लुकसाण करून घेवचें न्हू. कोणाकच अशें करपाक दिवपाचें ना. तेणी लक्षांत धरचें जे कोण हें करतात असलो काळो धंदो करतात, सिलिंडरचे फूल जाग्यार अर्दो सिलिंडर दिता, अर्दे गॅस करतात, दुसरे सिलिंडर घालतात आनी अशें करून लोकांक लुकसाण करतात. म्हणून हेका लागून हे रेड जाल्या, तेची रेडी जाल्या नंतर ती पुलीस केस जातली आनी तेंची कारवाय जातली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पेडे म्हापशे खेळा संकुलाच्या इंडोर स्टेडियमाचें सिलींग कोसळ्ळें. घडणुके वेळार थंय कोण नाशिल्ल्यान मोठें अपकीर्त चुकलें. युरी म्हणटा नॅशनल गेम्साक उक्तावण केल्लें काम बाबत मुख्यमंत्र्यान येवन परिस्थिती स्वता पळोवची, आमदार काल्लूस उलयलो. ते वटेन पणजे उद्योग भवनाचेर किल्लल्लो पिपळ काडटना सज्जा निखळ्ळो. सांगपाक की सिलिंगाचो पाट पडलो म्हूण हांव आतां एअरपोर्टार वयतालो तेन्ना हांव थांबलो हिंगा पळोवपाक कितें जालें तें. आनी म्हाका शॉक दिसलें की आतां नॅशनल गेम्स म्हणलो इतलो व्हडलो लेवल आनी इतलो व्हडलो लेवला आमी जाणात ते हाय लेवलाक बरे पयशे मोडटात. आनी पयशे मोडपाक हांव जनरली ओपोज करना केन्ना, कित्याक यू स्पेंड वेल टू गेट गूड रिजल्ट. पूण एश कोन्न पयशे मोडले आनी सगळ्यांक इतले बेगीन सोकला देंवतात, बुडोले पयशे हायले, कमिशन हायले आनी काम जालें तें तुमकां दिसता. हेजे आतां हांव डिमांड करतलो की इन्क्वायरी कर म्हूण आनी बेगीन ते बेगीन सगळें रिस्टोर करपाचें. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता मातशें येयात तुमी, तूं यो हिंगा पळय सगळें आनी तुजे टिमाक धाड. नॅशनल गेम्साच्या वेळार कोट्यांनी रुपया मोडले. आय बिलीव विथ द टोटल कॉस्ट ऑफ समथिंग रफली अबाउट 60 odd crores एंड द क्वॉलिटी ऑफ दॅट वर्क. कालच्या दिसाक आमच्या आल्दोनच्या आमदार ते सायटीचे पावलेले रूफ जे पडटा, इट शोज सब स्टँडर्ड वर्क that has been done within few years. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना हेजी गॅरंटी कोण घेता, त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कोण घेता, हू हॅव टू बी बेसिकली ब्लॅकलिस्टेड. हे चल्लां ते सगळे बिकॉज ऑफ द कमिशन्स. हे चल्लां सगळें सब स्टँडर्ड वर्क अँड गोवा इज टर्निंग इंटू अ बनाना. जाल्यार उटंगराच्या पावसान पणजेच्या उद्योग भवनाचे इमारतीच्या सज्जाचो एक भाग कोसळ्ळो. म्हापशा मार्केटान अंडरग्राउंड केबलांची करंट लिकेज, त्या वाठारांत रस्त्याक करंट मारतालो. लायटीच्या खात्याच्या स्टाफान येवन टेस्टिंग केलें. आतां केबल खंय सारको केला. मार्केट ट्रेडर्स म्हणटा वीज खात्याची घाळपणां. केबलिंग सबस्टँडर्ड केलां, लोकांच्या जिवाक घातक. लायटीच्या खात्यान एडवायझरी काडची, लोकां मदीं भंय. म्हापशा मार्केटात अंडरग्राउंड केबल, पॉवर लिकेज, वाठारात जमनीक करंट. वीज खात्याचे कर्मचारी तपासणी करतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. काम केलें म्हणजे जबाबदारी सोंपोवना तेंचें काम सारकें फुडल्या फावटा आनी कितें सांगता आनी मोठो पाड जालें कितें जातलें पाणी भरलें फुडें डेंजर हे भयंकर डेंजर जातलें फुडें प्रॉब्लेम जाता. एकल्याक खंय मातसो शॉक लागलो, ते उपरांत प्रकार उजवाडाक. केबल खंय मागीर रिस्टोर केलो. मात मार्केट असोसिएशन म्हणटा वीज खात्यान एडवायझरी काडची, लोकां मदीं भंय. कोणाक तरी एका शॉक येयलो, तेच्या नंतर मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन करून आपयलेलो. वेपाऱ्याकूच फोन तेच्या नंतर काल तो व्हिडिओ तुमी पळयला सगळ्यांनी. पळय हे जो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना गव्हर्मेंट दिता मार्केटाक आनी सोबत म्हापसा शहराक, तेन्ना तो इंजिनियर किंवा तो म्हणजे जे कोणें तो प्लॅन कोणें पास केला, कोणें हें केला, म्हाका तरी दिसता एज अ अध्यक्ष की हेजेर सारकी थोरो इन्क्वायरी जावंक जाय. कित्याक हे आयज हे जनतेच्या जिवा कडेन हो खेळ चालू आसा. व्हडलो आतां जेन्ना हो बाजार भरलेलो आनी त्या टायमार जर हे अशें कितें जाल्लें जाल्यार आमकां कितके जाणांचो जीव वयतलो आसलो हें कळना. ते आतां परत एकदां चॅकींग करतले. तेच्या वांगडा तो कॉन्ट्रॅक्ट जेणी काम केला पळय तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, तेच्या नजरेक आमी थोड्यो गोश्टी हाडून दिल्यो. आतां तेंचें म्हणणें आसा कितें ते इंजिनियर येयले तेंच्यांनी की आमची बॉक्सां आहा पळय, रेड बॉक्सां बसयला पळय, तेजे म्हणटा ते लोक कचरो उडयता. हांव तुमच्या मार्फत आमच्या वेपाऱ्यांकूय सांगूंक सोदता, जे वेपारी आनी आमचे जे स्पेशली वेंडर्स जे भायर बसता पळय तांकां सांगूंक सोदता की बॉक्सा कडेन तेंच्यांनी कोणी माल दवरचो ना आपलो आनी तशेंच कोणी कचरो उडयचो न्हू. प्रुडंटा खातीर शामसुंदर फट्टे आनी सौरव शिरोडकार. घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या,
बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। बाप्पा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत। राजकीय पक्ष निमाण्या खिणामेरेन तिकेट दिवंक रावतात आणि उमेदवार जिखल्या उपरांत उडयो मारतात। मतदारांनी दरेक मतदारसंघात बरे उमेदवार आताच सोदून काडूंक जाय। त्या खातीर शुक्रारा 22 तारखेर मडगांवां परिशद जातली। राधाराव उलयला। विरोधकांनी वोट चोरीचेर आंदोलन चालू केलां, मात आप भूमिका घेना। राधा आपाचेर बेजार। We plan to get voters in each constituency, shortlist candidates who are good people, who are not involved in matka gambling, who are not involved in any illegal activities, who are not gang leaders, who are not otherwise identified as rogues. Because what I notice is that generally very law breakers are elected as MLAs, and then the BJP uses its ED to get them to shift sides. So time has come for ordinary Goans to field ordinary Goan candidates and get them elected. Now we wouldn't want, I am not saying that we are supporting any political party. The convention will decide to support any one political party. And all candidates will be given to that party to be fielded, and we will all work together to get the candidates elected. Provided that party is willing to announce the candidates some 3 to 6 months in advance. If no party is willing to do that, we hope to ourselves convert into a political movement and go ahead for elections. You see, I believe that Atishi of AAP is in Goa now. It is difficult to understand why, when there is a major issue of electoral roll manipulation by the election commission in Bihar, why AAP is quiet? Why is it not with the opposition parties in supporting the agitation in Bihar? It's very disheartening to note that Kejriwal, with all his big claims, is remaining silent on such a critical issue. What is wrong with AAP? I do not understand why they are not acting. See, it is therefore important that we, the people of Goa, gather together, and the activists who after every election go on fighting the government which they themselves have elected must have a role to see the proper persons are elected. So therefore I expect all Goans, no one is going to be invited in person. This is a general call to all Goans who love this land and who still have some hope that things can still be brought back on the rails. Will attend the meeting. It is just an informal meeting, and the future course of action will be decided by the convention. Will have no political opinion there. And before I close, let me make it very clear that I will not be contesting elections. ऑपरेशन सिंदुरात गोयच्या मारिया परेराचे मोठे योगदान. बेताल भाटीची मारिया झुजा मळार इतिहास रचपी गोयची पहिली बायल मनीस. विंग कमांडर म्हणून एटीसीत म्हत्वाच्या भूमिके खातीर मारियान मेन्शन इन डिस्पॅच मान जोडलो. ते वटेन भूतानात पयलेच खेप बायल कमांडिंग ऑफिसर म्हणून गोयच्या मेजर जॅकलिन डायसाची नेमणूक. 2007 निलंबित करून बडतर्फ केल्ल्या कॉन्स्टेबल कांचन चोडणकाराक परत सेवेत घेवचो म्हणून हायकोर्टाची ऑर्डर. हुंडाबळी धमकावपाच्या केशीत ताच्या आड FIR जाल्ले. ताका आरोपी थारावन सस्पेंड केलो. खात्यान सारकी चौकशी करचे पयलीं निलंबित केल्लो म्हणून कोर्टाचें निरीक्षण. एका सप्तका भितर परत घेवचो म्हणून ऑर्डर. 2017 निलंबित करून बडतर्फ केल्ल्या कांचन चोडणकाराक परत सेवेन घेवचो म्हूण हायकोर्टाची ऑर्डर. Now he was dismissed on the ground that there were certain FIR which came to be registered against him, and on mere registration of an FIR, on an apprehension that no witness will come and participate in a regular inquiry,
and the offences are grave in nature, he was dismissed from service without holding a regular departmental inquiry, against which we had come here and challenged that order of dismissal termination which was imposed against him. Today the Honorable High Court, while setting aside that order, have clarified that the grounds which were noted in the order of dismissal were no good grounds because there were no reasons cited, and the reason which was actually cited, that there is no likelihood of witness participating in this, departmental inquiry, in fact was not a good reason. The other reason which was cited, that the offences are grave in nature and therefore no regular departmental inquiry ought to have been conducted, that reason also has been termed as no good reason, and he has been directed to be reinstated in service with liberty to the department to propose an inquiry if they deem it appropriate. So the Honorable High Court, while allowing the petition, have set aside the order of dismissal which was imposed in year 2007 and have directed reinstatement within a period of 1 week. So it means he will come into service after 18 years? Yes, indeed, because when he was dismissed from service just 3 months prior to that, in May 2007, he was suspended. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचो देशभरातल्या आदिवासी फुडाऱ्याकडेन खासा संवाद जालो. आदिवासींच्या इश्यूचेर उपाय आनी समाजाचे उदरगत मतीन धरून धोरणाचेर खंय उलोवप जालें. गोंयच्यान सभापती रमेश तवडकार, आमदार गणेश गांवकार आनी कांय आदिवासी फुडारी गेल्ले. बजेटात तरतूद केल्ले पैसे आदिवासी कल्याणा खातीर वापरतले जाल्यार शेड्यूल एरिया नोटिफाय करपाक जाय म्हूण सभापतीचो प्रस्ताव. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे देशभरातल्या आदिवासी फुडाऱ्यांकडेन खासा चर्चा सत्र जाले. थंय सभापती सयत गोंयचे एसटी फुडारी गेल्ले. एक मुद्दो आमी काल हांवें राष्ट्रपती कडेन मांडलो विशेष करून की शेड्यूल एरिया म्हणजे एखाद्या हाजेर म्हणजे खर्च करतले आनी फायनान्स करतले आसत जायत जाल्यार ती शेड्यूल एरिया नोटिफाय करप गरजेचें आसा आनी ती भारत सरकारच्या ट्रायबल वेलफेअर खात्यान नोटिफाय करपाची आसता. त्यामुळे तो प्रस्ताव आसा तांचे कडेन दवरलो की ही हो आमचो शेवटचो डिमांड आसा दवरलेलो आसा आनी जेणे करून जे आसा की तो करचो आनी भारत सरकार आनी गोंय सरकार जे एकंदर जे आसा बजेटान पयशे दवरता ते योग्य तरेन जे आसा न्ही की ते खर्च करून की ताजी अंमलबजावणी जावची ह्याच म्हणजे म्हत्वाचें आसा. आनी ह्या संपूर्ण ज्या डेलिगेशनाक आमी गोंयांतल्यान जे 6 जाण आशिल्ले आनी तातूंत गणेश गांवकार आशिल्ले, म्हजी मिसेस सविता तवडकर आशिल्ली, हांगा दक्षिण गोंयचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आशिल्ले, मोहन गांवकर आशिल्ले आनी आमचे तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष आसा एंथनी बार्बोस आशिल्ले. अशा तरेचे 6 अजय गावडे गोंयांतल्यान आनी त्याच बरोबर आमचो म्हणजे एक ऑफिसर आशिल्लो अजय गावडे. गोविंद गावडेक मिडियान चर्चा सत्राविशीं विचारले तो म्हणटा कोणूय खंय वचपाक मेकळो. सगळ्यांची मिटींग जाली, तवडकर बीन गेल्ले. कशें आसा एसटी लिडर कोण कितें आहा तें म्हाका कांय खबर ना. कोणेन कितें काम एसटी लिडर बेश्टें म्हणलें म्हणून तें जायना. तेंचें काम खूब म्हत्वाचें आसा. प्रत्येक जाण आपल्याक जाय ही लोकशाही आसा, डेमोक्रेसी आहा. कोण कोणा कडेन वचपा खातीर कोण हाडोवपाक शकना. जे कितें गेल्ले आहा बऱ्या खातीर गेल्ले आसा अशें आमी समजुया आनी आमचे सदांच एकामेका बरोबर तेंको आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रुमडामळ चलपी बेकायदेशीर मदरसा बंद करून पुलिसांनी 17 अल्पवयीन चल्यांक रेस्क्यू केले. हे केशीत रजा ए ख्वाजा गरीब नवाज नांवान बेकायदेशीर मदरसा चलोवपी तौकीर आलम नुरी मदरसा विशीं डॉक्युमेंट दिवपाक फेल. मायणा कुडतरी पुलिसांनी कारवाय करून मदरसा बंद केला. ते विशींचो रिपोर्ट जिल्लोधिकाऱ्याक धाडला. मौलाना आलम नुरी म्हणटा भुरग्यांची फामील वळखीची, तांणीच ॲडमिशन केल्लें. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे, ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश
और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।